बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया. आज वर्साचो निमाणो दीस. देवाच्या सगळ्या बरेपणां खातीर आमी ताका दिनवासूंक गरज. खेरीतपणी ह्या वर्सांत आमकां बागयोन फ्रांसीस सावेराची देख आपणावंक आनी ताचे रॅलिकेची दोबाशीक दाखोवणेंत वांटो घेवंक सोयेक फावो जाल्ल्या पासत देवाचे उपकार आठोवया. देवाचो मोग सदांच आमी वळखून घेवंक आनी ताचे मोगाचे परगोटणार जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, खेरीत भाशेन वर्साच्या निमाण्या दिसा आमी सगळीं देवाक दिनवासूंक हांगा एकठांय जाल्या. खेरीत भाशेन कादंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हांचे वांगडी आनी तांच्यो फामिली खेरीत भाशेन हे मीस भेटयतना एके भाशेन देवाक दिनवासतात ती तांच्या जिवितान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर. जायते फावटी रस्त्यांचेर बसी चलयता आसतना, ऑफिसांनी काम करता आसतना देवान तांकां राखल्या आनी सांबाळल्यात आनी तांचे सेवे उद्देशी आमकांय जायतें बरेंपण फावो जालां. तर आज ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेता आसतना देवाक दिनवासुया. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान एकामेकाक बरें उतर दिवंक, एकामेकाक थँक्यू म्हणूंक, एकामेकाच्या तोंडार हांसो हाडूंक आमी चुकल्या. ह्या वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता.
मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaglukon, somia kaglukon, somia kaglukon. Krista kaglukon, Krista kaglukon, Krista kaglukon. Somia kaglukon, somia kaglukon, somia kaglukon. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवापासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी सोपूर्णायेक पावली. तो एकलोच सगळ्या मनशा कुळांचो सोडवणणार. तो एकलोच मनशांक तुजें देवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आमा समेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्वे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत जुवांचे पयली चिटी वेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो शेवटाचो काळ हो. एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्तांव विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातून आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता. आमचे मोदले ते भायर सरल्यात. पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडोवंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यान आनी सगळ्या वस्तूंचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले पोरी तुमकां हांवें बरोवंक ना. पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं.
परतून म्हणया सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासून प्रितूम संतोसून. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचे प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासून प्रितूम संतोसून. सगलो आनंद भोगूं उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासून प्रितूम संतोसून. फळां सयत पिकाल जमीन बुरकोटून आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटून कुशाल भरीत. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासून प्रितूम संतोसून. मनसुबी प्रितुमेची सगली नीट संवसाराची पदांची कोरच्याक जोडटी. परमेश्वर हो पळे येता. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासून प्रितूम संतोसून. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या समेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. ओरंबाक सोब आसलो आनी सोब देवा सोवे आसलो आनी सोब देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रोचल्यात आनी रोचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणें आयलोलें कांयच ना. ताचे सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाडान काळोखान परसोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव. सगल्यांनी भावात दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो. एका मनशाक उजवाड आयतलो नीज उजवाड सोब जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रोचलोलो तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मोदें तो आयलो आनी ताचे पोरचेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलोल्या समेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदवणेन न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुवावान आड्डून म्हळें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड.
अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तोच. आनी ताचे सोपूर्णायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां कुरपेन कुरपा, समूर्त मोइसेसा वरवीं दिल्ली कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख आमकां दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, डॉक्टर हार्वर्ड कॅली हो एक अमेरिकेचो फामाद दोतोर आसलो आनी ताच्या जिवितान घडलोलें हें घडीत. जेन्ना तो ल्हान आसलो तेन्ना तो चड गरीब आसलो. शिकूंक लेगूच तांचे लागीं पयशे नासले आनी हाका लागून तो आपल्या जिवितान कितें कितें ल्हान ल्हान वस्तू घेवन तो विक्रेक घरांनी वेतालो आनी जे दुडू ताका मेळटाले ते घेवन तो आपल्या शिकपान उजार करतालो. आनी एक दीस खंय अशेंच तो घरांनी आपल्यो वस्तू विकूंक वेता आसतना ताका चड भूक लागता, कित्याक भायर वत आसलें आनी वताच्या बारार ताका आनीक भूक लागली आनी तो खंय एका घराच्या दारार वेता आनी त्या दारार तो मारता. जेन्ना ह्या दारार मारता ताका एक सोबीत सुंदर ओस्तोरी हें दार उगदें करता आनी जेन्ना हें दार उगदें करून तो हे ओस्तोरेक पळयता तो ताच्या मोगान एके भाशेन गुल जाता आनी ताका भूक लागलोली ते विसारचे सुवातेक तो आपणाक उदक हाडून दी म्हूण ती ओस्तोरे लागीं मागता. पूण ही ओस्तोरी ह्या मनशाक डॉक्टर हार्वर्ड कॅलीक पळयता आनी तेका एके भाशेन ताचें चुचुरें दिसता. ती बेगीन भितर वेता आनी उदकाचे बदलेक ताका भूक लागल्या अशें समजून दुदान भरलोलो ग्लास हाडून ह्या गरीब मनशाक ती दिता आनी हो मनीस तें दूद पियेता आनी खेरीत भाशेन तो इसारता, हें हांवें दूद पियेलां, कितलें हांवें तुका फारीक करचें. आनी ते घडयेक ही ओस्तोरी खंय ह्या गरीब मनशाक अशें म्हणटा, जेन्ना आमी कोणाकूय कितें बरें करता तेन्ना म्हजे आवयन तांचे कडल्यान दुडू घेवंक म्हाका शिकोवंक ना. आनी एके भाशेन ह्या हार्वर्ड कॅलीचें काळीज देवाचे कुरपेन भरलोलें काळीज कशें जाता आनी तो ताका काळजांत तान दिनवासता खंय आनी आपली वाट धरून आपल्यो वस्तू विकूंक तो वेता. अशींच कांय वर्सां जाल्या उपरांत खंय एका वर्सा हीच ओस्तोरी दुयेंत पडटा. 8वें तरेचें दुयेंस ह्या ओस्तोरेच्या जिवितान भितर सरता. जायतो दोतोर नर्सी हे दुयेंस पयस करूंक इलाज करूंक वावुरतात पूण तांचे लागीं कांयच इलाज नासलो. तांकां गांवचो लोक काडून एका व्हडल्या हॉस्पिटलान घालतात आनी त्या व्हडल्या हॉस्पिटलान खंय जायते दोतोर येतात आनी ह्या दोतोरां मदें एक हार्वर्ड कॅली होय दोतोर आसलो. आनी जेन्ना ह्या दोतोरान ह्या गांवचें नांव आयकलें तेन्ना ताच्या काळजान खंय आनी एक उजवाडाची एक कीट कशी उत्पन्न जाली. कित्याक ल्हान आसतना गरीब आसलो तेन्ना तो ह्याच गांवान वचून आपल्यो वस्तू विकतालो आनी तो धांवून खंय त्या हॉस्पिटलाच्या रुमान वेता आनी पळयता आनी रोखडोच तो हे वस्तोरेक वळखता आनी ते घडयेक थावन तो ओदीक नेटान तेचें दुयेंस पयस करूंक वावुरता. जायते उपाय काडल्या उपरांत तो हे वस्तोरेक वाचूंक पावता. ऑपरेशन सक्सेसफूल जाता आनी नवें जिवीत कशें हे वस्तोरेक मेळटा. पूण हो डॉक्टर आपल्या अकावंट डिपार्टमेंटाक वचोन अशें सांगता, जाचें बील तेच्या हातान घालच्या पयलीं म्हजे लागीं हाडून दियात. आनी हो दोतोर कितें बरयता
त्या बिलाचेर आनी ते ओस्तोरेच्या हातान व्हरून घालूंक लायता. जेन्ना ही ओस्तोरी जी नवें जिवीत तिका मेळ्ळोलें ती उकोडटा ते घोडये तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवता, कित्याक ती जाणा आसली जिवीत भर ते आनीक फारीक करूंक तिचे लागीं जावचें नासलें, कित्याक मारगायेची वखदां मारगायेचे दोतोर तांणी हाडलोले आनी एके भाशेन ती घाबरलोली. पूण जेन्ना हें बील तें उक्तें करता थंय अशें बरयलोलें तिका मेळटा, पेड इन फूल वीथ अ ग्लास ऑफ मिल्क. एका ग्लासान तुवें सगलें मातशें बील भरून दिलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज ही एक डॉक्टर हावर्ड कॅलीच्या जिवितान घडलोली घडणी आमकां उगडास करता. त्या वेळार जेन्ना हो दोतोर गरीब आसलो तेन्ना हे वस्तोरेन ह्या गरीब मनशा सवें बरेपण दाखयलें. आनी जेन्ना ही वस्तोरी आपल्या जिवितान कश्टवताली तेन्ना ह्या दोतोरान ताच्या जिवितान बरेपण दाखयलें. आयचो विशय ह्या शेवटाच्या दिसाकूय आमकां होच उगडास करता. सर्वेस्परान केल्लीं बरेपणां नियाळून ताका आमी दिनवासुया. एक वरोस आमी देवाच्या आसऱ्या खाल जियेल्या. कितलीं अजापां कितलीं विस्मितां आमी आमच्या जिवितान पळयलीं आसतलीं. हांगासर येवपूच म्हळ्यार एक अजाप कशें, एक विस्मीत देवाचें. देवान आमकां हांगा येवंक एक सोद्या दिली, एक ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या जिवितान घाली आनी हाका लागून आमी दिनवासूंक गरज. पूण आयचें देवाचें उतर आमकां खेरीत भाशेन एक दिनवासणेचें काळीज आनी मन घेवंक आमकां उलो मारता. आयचें शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें ओरोंबाक सोब आसलो, सोब देवा सवें आसलो आनी सोब देवूच जावन आसलो. आमी जाणो उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगतलें देवान जेन्ना संवसार रचलो ताच्या उतरान ताणें रचलो, ह्या सोबदान आख्खो संवसार रचलो. आनी आमचे मदें आमी जाणाव कांय बरी सोबीत सुंदर सृश्टी आसा, फुलां फळां दितलीं झाडां पेडां आसात, वारें आसा, उदक आसा, हें सगलें जावन आसा देवाचें. देवान सोबदा वरवीं रचलोलें, आपल्या उतरा वरवीं रचलोलें फुकें देणें आमा सोमेस्तांक. आनी हाका लागून आयचें देवाचें उतर आमकां हें दिनवासणेचें काळीज घेवन सदांच देवाक दिनवासूंक आमकां उलो मारता. दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा खबर उजवाडाची. आमी कांय दीस पयलीं जेजूच्या जल्माची परब समोरुंबल्या. जेजूच्या जल्मान आख्खें मनशाकूळ खुशाल जालें, कित्याक जेजू वरवीं आमकां सोडवण आयली. पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता मोगाच्या बाबा भयणीनो, हें उजवाड जावन आसलो सोब. आनी जो कोण ह्या संवसारान येता ताका जेजू हो सोब उजवाड दिता. आनी हाका लागून दर एका जेजूच्या पाटलावदाराक उलो आसा उजवाडाचें जिवीत जिवंक, बऱ्या करण्याचें जिवीत जिवंक. आनी जेन्ना आमी बऱ्यो करण्यो बरीं उतरां वापरून आमचें जिवीत जियेता तेन्ना आमी जेजू सारकीं जावंक आमी पावता. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना एक दिनवासणेचें काळीज आमच्या मनांत आसूंक आमी मागुया. आनी जायते फावटी जेन्ना आमी दिनवाशी जाता तेन्ना आमी आमच्या जिविता उदेशी दुसऱ्यांच्याय जिवितांत आमी बरेपण हाडूंक वावुरता. आमी म्हणटा वी आर द इंस्ट्रुमेंट्स इन द हँड्स ऑफ गॉड टू ब्रिंग गुडनस इन द लायफ ऑफ अदर्स. जेजूच्या जिवितांत जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयतले तो बरेपण हाडूंक वावुरलो. कुड्ड्यांक पळयशें केलें, मोन्यांक उलोवशें केलें, बेऱ्यांक आयकोशें केलें. एके भाशेन तांच्या जिवितांत खुशालकाय ताणें हाडली. हेंच जेजूचें मिसांव ताचे आपोस फुडें व्हरतात. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव मागणें करूंक देव मंदिराचेर वेताले. थंय तांकां भायरूच एक मनीस मेळटा आनी तो कितें तरी मागता. पूण पेद्रू ताका म्हणटा भांगार आनी रुपें ना म्हजे लागीं, पूण जेजूच्या नांवान उठ आनी चल. आनी मोगाच्या बाबा भयणी तो उठ्ठा आनी देवाक दिनवाशीत तो धांवून वेता. आमी आज हांगा एकठांय जाल्या आसतना
होच जेजू ह्या आल्तारार येतलो आमकां एके भाशेन शक्ती दिता ताच्या नांवान बरेंपण करूंक बरेंपण शिपडावंक ह्या वेळार आमची मागणी जेन्ना आमी बागयोन फ्रांसीस शावियराचे मोसतीन देवा लागीं मागूंक आनी ताका दिनवासूंक आयल्या आसतना हेंच मागणें आमचें जावं दी एक काळीज दुसऱ्यांक दिनवासतलें दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडटलें जावंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया. देवान दिल्या शिवाय आमकां कांयच मेळना. जरी तर आमी देवान दिला म्हूण सोत मानता जाल्यार त्याच भावार्थान जिवंक आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांक देवाचें बरेंपण फावो जावंक आनी बागीवोन फ्रांसीस शावियरा भाशेन ताणें जेजू कुर्बेन परगटूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपणाक दिलोली जबाबदारी वळखूंक देवाच्यो रोचणेच्यो सांबाळ करूंक तशीच बरी उदरगत करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. गेल्ल्या 2024 वर्सान फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणां खातीर आमी देवाक दिनवासून हे नवे वर्स 2025 जेजूच्या पावलांनी चलूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. बागीवोन फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकाचे दाखोवणेचो समारोप ओत्मिकतायेन वाडोवंक आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक सगल्यांक फायद्याचो जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. बोसुर्गीच्या मोगाळ बापा तुजी पवित्र फामील कशी आमी हांगा एकठांय जाल्या खेरीत भाशेन आमच्या कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे सगळे वांगडी हांगा एकठांय जाल्यात. तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी सदांच तुजे येवजणे प्रमाणे तांचें जिवीत जावंक तूं तांकां कृपेन बोर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Stenian favos alo pritumen amka dilo munishacha wauran kelo betoi tuka undo wakani tuka Wagani tuka bapa diamka jiwa udo Wagani tuka bapa diamka jiwa udo. Mo
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकी पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भोक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपसयताय. ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवोन देवा फावो तो मान आमी दी सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासनीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमचे विनाशी सोयंबान फुक्यान जोडलोलो ओ विनाशी मान. एकवट हो कितलो अचापांचो. सोमेस मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povin, 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 darbaraco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार मोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नामी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता. आमी एकाच इतले पियेता. इतले पवित्र वैभवानी सोर आमी तुझे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी फेर्रा आमच्या गोंवडी बापा, सिमियाव ताच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागियोन जुसे, बागियोन फ्रांसीस शावियर, बागियोन धर्मदुता आनी सोर खाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सर्वोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी होच तो जेजू आमचो रोंब आनी शेवट. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयली आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बौतिझमाचो संस्कार घेतला. फकत ताणींच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass,
we would like to remind you that only those who receive baptism in the Catholic Church may come forward to both sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बप्तिस्म संस्कार घेतले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किए हैं वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Soy pritimok basta, toi Deu agirasa. Soy pritimok basta, toi Deu agirasa. Entai gelia excitan, amga Jesu chamogan. Jesu amce dados von, anonami vorte pon. Soy pritimok vosta, toi Deu agirasa. Soy pritimok vosta, toi Deu agirasa. Jivia Deva Jibiran, Tatsomo Amcha Kalsan, Turkoria Monan Kochi, Priti Ekame Kachi. Soy pritimok vosta, toi Deu agirasa. Soy pritimok vosta, toi Deu agirasa. Sorectaia misaliau, don monaci azorau, sogri viva tamudi, Jesuk mode asundi. Soy pritimok vosta, toi Deu agirasa. Soy pritimok vosta, toi Deu agirasa. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तोरेचो आदार दिवन तुझे पोरचेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय.
तर तुजे काकलुतीन आतांच आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळूं दी. हे परी ह्या सोत्या जिविताच्या देण्याचो गरजचो आदार घेवन ओदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयज मिसाची भेट समोरंबल्या पाद्री वलेरियन फर्नांडस ताका सोहबलिदानांत वांटो घेतलेल्या आमच्या पाद्री भावाक KTCच्या सगळ्या वांगड्यांक आमचे दिनवास, तेच बरोबर गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरां आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 जे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पंडाल तुमचे दावे वाटेन आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळी 2:12 पर्यंत. सत्राय दवरची आयज सांजे आदेसाक. तशेंच जानेराचे पयलेर आख्खो दीस कुमसार आसचे ना. There will be no confessions this evening and through the entire day on the 1st of January. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. आयज रातीक 11:30 वरांचेर मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर 9व्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समोरतल्या. आमचे आदारी बीस भोवमाने सिमियांव फर्नांडस मिसाचे यजमान आसतले. उबी रावया. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पोदवेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच वाचताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शादी पावय म्हूण मागता. आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, voda cura, radis amcia mogan, las volia, besangal saiba, sharar gulcha, sambalun amka, gopal tuja,